काही थोडे दीस फाटीं हेचो एक कोणें गाडी मारली हिंगा आनी हे वॉल सायड वॉल आसा ते मोडले आनी आतां म्हाका अशें दिसता कितें आमचे दोळमुखां येयले ते भाशेन म्हजे बाराबर इथं सगळी कॉमिटी आहा, जनरल सेक्रेटरी आहा, एटर्नी आहा, ट्रेजरर आहा आनी आमी डिसायड केले की हिंगा एक तरी हे वयर काडया, हातोर घालून वयर काडया म्हूण. सो हेजेर हांवें तांकां सांगलां की आमगे शेतकारांक केले व्हडले आमकां फंड्स ना, आमगे ओन कोता बट वीथ देर परमिशन. आज म्हजे कॉमिटी आहा आनी म्हाका दिसता कितें हें कोल जाल्यार पयलीं केल्यार जायतें बरें. कित्याक हाल म्हगे गांवचे कोणूय येवदां पास जाता तो थिंग पडलो मागीर म्हटलें कितें की आमी आतां केलां तो पोट्री केला. सो एज अ सोशल वर्कर म्हाका अशें दिसता कितें की म्हज्या दोळ्यांक कितें येता आनी जावन कितें तरी म्हाका जाता तो हांव हें घालून कंप्लीट करपाक. कांय दीस फाटीं हिंगासर एक गाडी मारून एक एक्सिडेंट, बरो एक्सिडेंट जालो आनी देवान तेका साल्वार केलो, चुकलो तो मेजर तेका कांय जावं ना. पूण ताणें पळय सायडीची आमची दुरीग आहा थोड्या सायडीन वॉल आहा ती ताणें मोडून उडयली आनी आतां अशें जालां की थिंगा आतां सेफ्टी कांय ना. आमकां भिरांत दिसता आनिकूय येवतान आतां ट्रॅफीक आमगे रस्त्यान भरपूर जाल्लो आहा आनी भिरांत दिसता आनी कोण जायत आनी एक्सिडेंट जायत म्हूण. सो तेका लागून आमी आमगे चेअरमॅना प्रेजिडेंटा कडेन मागलें. प्रेजिडेंट तो आमचो सगळें एज अ चेअरमॅन कसो प्लस सोशल वर्कर आमगे वेलसांव पाली सगळें काम आमी तेजे कडेन मागलें. चेअरमॅन हें मातशें तुजें हें हाड आनी तूं हें मातशें करून घे दी म्हूण आमकां. सो तो करून दिवपाक आमकां रेडी जाला आपणाचें सगळें. सो आमी तेका आमचे कमिटीचे हितून तेका आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा.